नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमका येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पुदुचेरीत 2700 कोटी रुपया जाल्यार मदुरैत 4400 कोटी रुपया वयर खर्चाचे साधन सुविधा प्रकल्प देशाक ओपले. इराणचे सर्वोच्च फुडारी आयतुल्ला अली खामेनेई इस्रायल आणि अमेरिकेच्या जोड हल्ल्यांत सोंपले. इराणात 40 दिसांचो राष्ट्रीय दुखवटो आणि 7 दिसांची भौशीक सुटी जाहीर. युएईत रावपी गोंयकारांनी भिवचे न्हय, सुरक्षा आणि मार्गदर्शक तत्वां पाळची. एनआरआय आयुक्त नरेंद्र सावयकार. राज्याच्या अदमास पत्रकात भाताची शेतां आणि सामुदायिक शेती खातीर व्हडली तजवीज आसतली. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. आणि आयसीसी T20 क्रिकेट संवसारीक करंड सर्तीत आयज भारत आणि वेस्ट इंडिजा मतीं जातलो खेळ. ही मॅच थारायतली सर्तींतलो भारताचो फुडार. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पुदुचेरीत 2700 कोटी रुपया परस अधिक खर्चाच्या प्रकल्पाचे उक्तावण केले. तशेंच बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या वेळार केंद्रीय श्रम आणि रोजगार तशेंच युवा वेवहार आणि खेळां मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय, पुदुचेरीचे नायब राज्यपाल के कैलाशनाथन, मुखेलमंत्री एन रंगास्वामी, विधानसभेचे सभापती आर सेल्वम, मंत्री, खासदार, आमदार आणि हेर राजकीय फुडारी हाजीर आशिल्ले. ह्या प्रकल्पात शारी येरादारी आणि विद्युतीकरण, ग्राम रस्तो निर्माण, उच्च शिक्षण, अर्थीक नजरेन दुबळ्या समाजा खातीर घरां आणि भलायकी सेवा कडेन संबंधित प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्र्यांनी 750 एकर कारासूर सेजारपेट उद्देगीक वसाहतीच्या उदरगतीची घोषणा केली. आध्यात्मिक पर्यटन, इको पर्यटन आणि भलायकी पर्यटनात गुंतवणूक करून सरकार पुदुचेरीक वयल्या उंचायेर व्हरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगले. टॉप क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर in this year's budget we have set aside a record 12 lakh crore rupees for building infrastructure. This will also benefit the people of Puducherry. We included Puducherry under the special assistance to state for capital investment scheme, which used to be open only for states. More funding for infrastructure means better roads, water supply, coastal infrastructure, schools, hospitals, and many such projects. These facilities directly make the lives of the people better. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज तामिळनाडूंतल्या मदुरैत 4400 कोटी रुपया वयर खर्चाचे साधन सुविधा प्रकल्प देशाक ओपले. तशेंच बुन्यादी फातर बसयलो. हातूंत कुंभकोणम, येरकूड आणि वेल्लोरांत 3 नव्या आकाशवाणी FM रिले ट्रान्समिटर प्रकल्पाचो आस्पाव आसा. आयची कार्यावळ तामिळनाडूच्या उदरगत प्रवासांत म्हत्वाची आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. Over the past 12 years, the government of India has made huge investments in Tamil Nadu's highway network. Over 4,000 kilometers of highways have been built here since 2014. Today, I am happy to lay the foundation stone for 2 major national highway projects. First, the 4-laning of the Marakkanam-Puducherry section with an investment of over 2,100 crore rupees. This will strengthen coastal tourism, trade and economy in the both Tamil Nadu and Puducherry. Second, the 4-laning of the Parampudi Ramanathapuram stretch
In this project, we are investing over 1,800 crore rupees. Indian Railways has undergone a historic transformation. It is emerging as a modern, efficient and people-centric transport system. This transformation is particularly visible in Tamil Nadu. The railway budget allocation for Tamil Nadu has increased nearly 9-fold since our government came in. During 2009 to 2014, the average yearly railway allocation was 880 crore rupees. 880 crore rupees. In 2026-27, the allocation has increased to 7,600 crore rupees. इराणचे सर्वोच्च फुडारी आयातुल्ला अली खामेने इस्रायल आणि अमेरिकेच्या जोड हल्ल्यान सोंपले. तांच्या मरणाक लागून इराण सरकारान 40 दिसांचो राष्ट्रीय दुखवटो आणि 7 दिसांची भौशीक सुटी जाहीर केल्या. आदी इराणान खामेनी हांच्या मरणाची खबर फटीची आशिल्ल्याचे म्हणिल्ले. उपरांत इराणाच्या सरकारी प्रसार माध्यमान तांच्या मरणाच्या खबरेक पुष्टी दिली. इतले मजगती इराण आणि इस्रायला मदल्या झुजाचो परिणाम पुराय संवसाराचेर जाला. मध्य पूर्व वाठारांत उप्राशिल्ल्या तणावाक लागून जायती आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणां रद्द केल्यात. एअर इंडियान एक्स हँडला वरवीं हाची म्हायती दिली. एअर इंडियाची मुंबय लंडन आणि लंडन मुंबय, दिल्ली बर्मिंगम आणि बर्मिंगम दिल्ली, दिल्ली एम्स्टरडॅम आणि एम्स्टरडॅम दिल्ली, दिल्ली ज्युरिक आणि ज्युरिक दिल्ली तशेंच दिल्ली मिलान आणि मिलान दिल्लीची विमान उड्डाणां रद्द केल्यात. प्रवाशांनी आंतरराष्ट्रीय प्रवासा खातीर भायर सरच्या आदीं दिल्ली विमानतळाच्या अधिकृत वेबसायटीचेर म्हायती घेवची अशें दिल्ली विमानतळान सांगलां. अस्तंत आशियाई क्षेत्रांत चालू आशिल्ल्या घडणुकांक लागून भारतान नवी मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. भारतांत आशिल्ल्या ज्या विदेशी नागरिकांक युद्धाच्या परिस्थितीक लागून प्रवासाच्या नियोजनांत बदल करचो पडला तांणी विजा वाडोवन घेवपाची गरज आसल्यार वा भारतांतलो राबितो नियमीत करपाचो आसल्यार लागींच्या FIRO कार्यालया कडेन संपर्क करचो अशें सांगलां. इतले मजगती गोंयांत मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर लेगीत जायती विमान उड्डाणां रद्द जाल्यात. पर्यटकां मदीं तणावपूर्ण स्थिती उप्रासल्या. हाका लागून जायते प्रवासी विमानतळाचेर आडकून पडल्यात. It's all okay. I mean, we are traveling to New York via Munich, and I have my own flight direct from Delhi to New York, and it's all good. We're all on time. I don't see any problem. मेरा नाम नीरज सेठी फ्रॉम जयपुर. फ्लाइट डिले का कोई इंडिकेशन नहीं दिया इन्होंने मेरे को. मेरा एयरपोर्ट भी चेंज था, उसका भी कोई इंडिकेशन नहीं दिया इन्होंने मेरे को. और यहाँ पे आप परेशान हो रहे हैं. फिर 4 आवर्स के नेक्स्ट फ्लाइट हमने वापस ली यहाँ से, और नेक्स्ट फ्लाइट भी नहीं थी, तो हम आया दिल्ली होके जयपुर जा रहे हैं. एयर इंडिया कैंसिल नहीं हुई, कोई कैंसिलेशन का अपडेट नहीं है अभी तक. और एयरपोर्ट ही हमारा दूसरा था, उसका कोई इंडिकेशन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ भी नहीं. अभी हमने खुद से बुक करा है. एयर इंडिया ने कोई इन्फॉर्मेशन कुछ बुकिंग नहीं करी यहाँ पे, और बोल रहे हैं फ्लाइट मुंबई टू दिल्ली है, 13 आवर्स का डिले है. तो हम इतना डिले थोड़ा कर सकते हैं बच्चों के साथ में. है कि डिले हो गया है फ्लाइट. इंडिगो का फ्लाइट है, वो डिले चल रहा है अभी. हमारा 3:30 का फ्लाइट था, अभी कॉल आया कि 4:20 पे उड़ेगा. तो अब ये आइडिया नहीं है कि किस वजह से डिले है, बट डिले चल रहा है. ऑटोमेटेड कॉल था, लाइक हम पूछ नहीं पाए. सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आया कि आपका जो फ्लाइट है यहाँ से वडोदरा एंड देन वडोदरा से दिल्ली है हमारा कनेक्टिंग. तो बस ये आया कि वो डिले चल रहा है और वो अब 4:20 पे डिपोर्ट हो गए यहाँ से. बस इन्फॉर्मेशन आया नहीं कि वॉर की वजह से है या किस वजह से है. वो कोई अपडेट नहीं दिया है एयरलाइंस ने अभी. मैं उस बारे में अभी कुछ कमेंट नहीं करूँगा. आई वुड लाइक टू रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन दैट. We fly is don't time to Hawa is I don't know how is speak English. I just little speak English. I am from Russia. Excuse me. Where flies is Aeroflot. Aeroflot. युएईत रावपी गोंयकारांनी भिवचे न्हय आनी सुरक्षा मार्गदर्शन तत्वां पाळची आनी शिटू असो उलो NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकार हांणी मारला. दुबयत आशिल्ल्या गोंयकारां कडेन आपूण उलयला थंय परिस्थिती सामान्य आसा आनी नियंत्रणा खाला आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. दुबय आणि गल्फ कंट्रीजा भितर जी एक परिस्थिती उप्रासल्या
तेका लागून म्हायती दिवपाक सोदता की गोंयचे NRI कमिशन ऑफिस आसा ते आमच्या थंयचे रिस्पेक्टीव एम्बसीज आसात. त्याच प्रमाण गरज जर पडली जाल्यार एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्ट्री आसा तेंचे कडेन कॉन्टॅक्टान आसा, तेंचे कडेन आमी उलोवणी करतात. पूण त्याच बरोबर जी आतां म्हायती आसा, काल रातच्यान आयज सकाळी सुद्दां हांव कांय जाणां कडेन उलयलो की जे आमचे गल्फ कंट्रीजा भितर आसात, जे गोंयकार लोक आसात तेंचे कडेन, त्यांच्या म्हणण्या प्रमाण थंयची आतां जी परिस्थिती आसा ही नॉर्मल आसा. अशें अस्वस्थ करपा सारकी, पॅनीक जावपा सारकी आतां परिस्थिती ना. आनी तेका लागून हांव सगळ्यां कडेन उलो मारपाक सोदतां की कोणी अस्वस्थ जावचे न्ही. तुमचे भुरगे आसतली, तुमचे फॅमिलीज ज्यो आसतल्यो किंवा कोणाचे रिलेटिव्स आसतले, हे जरी गल्फ कंट्रीजा भितर आसत जाल्यार आनी तुमचे फॅमिली जरी हांगा आसत जाल्यार कोणी पॅनीक जावपाची गरज ना. एक तर सगळ्यो फ्लायट्सूच कॅन्सल जाल्ल्यो आशिल्ल्या कारणान थंयच्यान कोणाक इव्हॅक्युएशन करप हेच्या खातीरचो जो प्रोटोकॉल आसा, प्रोसिजर आसा, जो पर्यंत सेंट्रल गव्हर्नमेंट ठरयना तो पर्यंत फुडें वचपाक शकचे ना. आनी ते जेन्ना आमकां कळटलें तेन्ना आमी तुमचे पर्यंत पावयतले. पूण हांव ह्या निमतान उलो मारपाक सोदतां की सगळ्यांनी जर आपल्याक कितें अडचण येता आसत, जर आपले कितें इश्यूज आसत जाल्यार NRI कमिशना कडेन कॉन्टॅक्ट करचो. आमी सदांच तुमकां मदत करपा खातीर आसतले अशें ह्या समयाचेर तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. आनी आमचे जे गोंयकार लोक आसात, जे आज थंय आसात, गल्फ कंट्रीजा भितर आसात, ह्या सगळ्या गोंयकार लोकांकूय हांव उलो मारपाक सोदतां की त्यांनी सगळ्यांनी एकूण ज्यो एम्बसीन ज्यो एडवायजरीज इश्यू केल्ल्यो आसात त्यो आसतल्यो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ज्यो एडवायजरीज इश्यू करतात त्यो आसतल्यो, त्यो फॉलो करच्यो, प्रोटोकॉल सगळो फॉलो करचो अशें ह्या समयाचेर सांगपाक सोदतां. आनी जी मदत जाय ती त्यांनी डेफिनेटली आमच्या ऑफिसाक कॉन्टॅक्ट करचो. आमी सदांच मदत करपा खातीर आसतले. आता खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. महाराष्ट्रातल्या नागपुरांत राहुलगाव जिल्ह्यातल्या एका विस्फोटक पदार्थ तयार करपी कारखान्यात जाल्ल्या भिरांकूळ स्फोटांत आतां मेरेन 17 जाणांक मरण आयलां, जाल्यार 18 लोक गंभीर जखमी जाल्यात. जखमी जाल्ल्यांक उपचारा खातीर बेगोबेग नागपुरांतल्या वेगवेगळ्या इस्पितळांत दाखल केले. जिल्लोधिकारी आनी पुलीस अधीक्षकांनी बेगोबेग घडणूक थळार धांव घेवन मजत वावराचो नियाळ घेतलो. ढिगाऱ्या पोंदा अडकिल्ल्या लोकांक भायर काडपाक पंगड घडणूक थळार तैनात केल्यात. ही घडणूक दुर्भाग्यपूर्ण अशें महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी म्हळां. आपूण थळाव्या प्रशासनाच्या संपर्कांत आसा आनी मजत वावरांत गती हाडल्या अशें तांणी म्हळां. मरण आयिल्ल्यांक श्रद्धांजली ओंपल्या. पीडित परिवारांच्या दुखात सरकार वांटेकार आसा अशें तांणी सांगलां. तशेंच जखमी बेगीन बरे जावचे अशी प्रार्थनाय तांणी केल्या. ह्या स्फोटांत मरण आयिल्ल्याच्या घरच्यांक राज्य सरकार प्रत्येकी 5 लाख रुपयाची मजत दितले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ह्या घडणुकेचेर दुख्ख उक्तायलां. मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्या प्रती सहवेदना उक्तायल्या आनी जखमी बेगूना बेग बरे जावचे अशी प्रार्थनाय तांणी केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या घडणुकेचेर दुख्ख उक्तायलां. मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्या प्रती सहवेदना उक्तायल्या आनी जखमी बेगीन बरे जावचे अशी प्रार्थनाय तांणी केल्या. मरण आयिल्ल्याच्या घरच्यांक PMFRF निधींतल्यान प्रत्येकी 2 लाख रुपया जाल्यार जखमींक 2 लाख रुपयाची मजत जाहीर केल्या. देशाचे उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी त्रिसूर केरळांत चेतना ज्ञानाश्रमाचो बुन्यादी फातर बसयलो. भारताच्या पौराणीक आनी गिरेस्त संगीत दायजाचो म्हत्व तांणी आपल्या भाशणांत अधोरेखीत केलें.
its own rich tradition of music dating back thousands of years. From the hymns of Vedas to the devotional outpourings of saints, music has flowed through our civilization like the holy Ganga, pure, powerful and life-giving. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी गांधीनगर गुजरातात सेमी कनेक्ट 2026 संमेलनात उलोवप केले. भारताचे सेमीकंडक्टर प्रवासांतलो हो इतिहासीक पावडो आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांतल्या पयल्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पाचें उक्तावण करून देशांतल्या हेर भागांनी आनीकूय सेमीकंडक्टर प्रकल्प उबारपाचें उतर प्रधानमंत्र्यांनी दिल्ल्याचें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगले. भारत के इतिहास में, इंडस्ट्रियल इतिहास में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था. कल पहला सेमीकंडक्टर प्लांट इनॉग्रेट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और जो प्रॉमिस उन्होंने देश के सामने रखा था कि भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाना है, वो प्रॉमिस उन्होंने पूरा किया और ये पहला कदम है. बहुत जल्दी दूसरा प्लांट भी कॉमर्शियल प्रोडक्शन में जाने वाला है और उसके बाद में 2 और प्लांट कॉमर्शियल प्रोडक्शन में इसी वर्ष जाएंगे. येता त्या अदमास पत्रकात भाताची शेतां आनी सामुदायिक शेती खातीर व्हडली तजवीज आसतली अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. ते आयज सामुदायिक शेती प्रकल्पाच्या उक्तावणा वेळार तशेंच शेतकार गौरव सुवाळ्या वेळार उलयताले. ह्या वेळार जिल्हा पंचायत वांगडी, थळावे सरपंच, कृषी संचालक संदीप फळदेसाय, आत्माचे संचालक आनी हेर मनीस हाजीर आशिल्ले. सगळ्या गोयच्या शेतकऱ्यांक आव्हान करता की येता त्या बजेटांतल्यान आमी शेता खातीर आनी कम्युनिटी फार्मिंगा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट करपाची आमची तयारी आसा. तुम्ही शेत लावपाची तयारी दवरात. सगळ्या जाणांक आव्हान करता की अशा पद्दतीत तुमकां जो सपोर्ट जाय तुम्ही अजूनही जाल्यार आमच्या सगळ्या झेडीओ, आत्माची टीम हांच्या कडेन रायटिंगान दियात. कारण एखाद्या वेळी आमी म्हणटा की पयशे हे शेतकऱ्यांक दिल्यार जाता. कारण गोयची ओळख ही जी आमी म्हणटा की ग्रीन गोवा, क्लीन गोवा ही जी दवरपाक जाय आमच्या शेती लागवडींतल्यान, तो ग्रीन गोवा, क्लीन गोवा हाजेर आमी दाखोवपाक शकतले. म्हणून सपोर्ट करपाक म्हाका खूब मोठ्या प्रमाणात आवडटलो. 5 वर्सां आदीं आपूण पळयल्लें स्वयंपूर्ण गोंयचें सपन 2037 मेरेन साकार जातलें असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायलो. सातत्यान जे म्हणटा आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय, आनी म्हाका खऱ्या अर्थात दिसूंक लागला की हांवें 5 वर्सां पयलीं स्वयंपूर्ण गोंयचें स्वप्न पळयल्लें. हें नक्कीच पूर्ण स्वयंपूर्ण गोंयचें स्वप्न हे 2037 पर्यंत साकार जातलें हाचो म्हाका पुराय विश्वास आसा. ज्या पद्दतीन इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट एंड क्रीड, गरीब श्रीमंत हे ते खंयसरूच भेदभाव न दवरता, ज्या पद्दतीन म्हणजे आमी म्हणटाले की सालसेतीन आनी शेत करतले काय कितें, बार्देसान आनी शेत करतले काय कितें. कित्याक तर बार्देस इज एन होल बेल्ट एज अ कोस्टल बेल्ट आमी जाका म्हणटा. टुरिजमाच्यो इतक्यो एक्टिविटी आसतना जे 70तले लोक शेत करता ते समजू शकतालो, पण बार्देसांतले सुद्धा शेतकरी आज खूप मोठ्या प्रमाणात जी शेती करूंक लागल्या ते पळोवन म्हाका हांव खरें सांगता 2037 पर्यंत आमी स्वयंपूर्णते कडेन वळटले. एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, डेअरी कल्चर या सगळ्या सेक्टरात आमी स्वयंपूर्ण जातले. आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव. तुम्हें पता है नासा भी सिमिलर ओरिगामी बेस्ड सोलर पैनल्स टेक्नोलॉजी पे काफी समय से काम कर रहा था. और किरण, जो हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम है ना, वो भी उनकी सिमिलर चैलेंज है. एंड गेस व्हाट? दे हैव फाइनली क्रैक्ड इट. मैम, इसका मतलब मैं सही थी. आई वाज राइट मैम. यस, you were right. And we are proud of you. और अब हमें ज़रूरत है सिर्फ इस बात की कि हम अपनी टेस्टिंग को और रिफाइन कर सकें. और किसको पता कि हम एक बेहतर तरीका इन्वेंट कर सकते हैं टू अप्लाई इन आवर मिशन. हाँ, फोन क्यों नहीं लग रहा? किरण, 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 आर यू ओके? टाइम तो काफी हो गया है, इसका फोन क्यों?
जहां चांद रहता है। सीजन 2 सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। जय और मंगला अभी तक तो मेरी ही बेइज्जती कर रहे हैं, कुछ दिनों में तुम्हारी भी करने लगेंगे। आप अगर हमारी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आइंदा दफ्तर के टाइम पर घर जाना और अम्मा से झूठी शिकायतें लगाना बंद करना होगा। आज बीबी जी ने बुलाया और हिसाब कर दिया। मेरी नौकरी कैसे जा सके है? अब तो मेरा राज है। आप कौन होते हैं उसे फिर बहाल करने वाले? मेरी शादी हो जाएगी तो तू भी मेरे साथ महलों में रहेगी। इधर होटल है उधर महल, मगर महल का रुतबा होटल से बड़ा होता है। आज ही मैंने प्रिंस रिपुदमन को तेरे बारे में बताया। खास महल में हम रह लेंगे, छोटा महल उनको दे देंगे। अरे हंसना चक्करबाज। डीडी क्लासिक में देखिए प्रतिदिन शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। नारव्यां येवपी नव्या प्रकल्पाक सगळ्यांनी तेंको दिवचो असो उलो मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी मारला। हो प्रकल्प यशस्वी करपाक संबंधीत सगळ्यांनी समजिकायेन मदलो मार्ग काडचो अशी विनंती तांणी केल्या। पंचगंगेच्या तीराचे गोवा ट्युरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ह्या कॉर्पोरेशनान हो एक जो प्रोजेक्ट थंयसर हाडपाचो केल्लो आसा आनी तेजो प्रारंभ जाल्लो आसा, कामूय चालू आसा। आनी ह्या जाग्यार आसलेली एक स्मशानभूमी ती थंयसरूच फुड्यान आसा आनी स्मशानभूमी जी आसा ही शिफ्टिंग जावपाक जाय। जी नारव्या भुमीन आहा आंकड्यार किंवा दिवाडे रावणारे भाग ह्या लोकांनी हेजेर आक्षेप घेतलेलो आहा की ही स्मशानभूमी म्हणटा ती थंयली काडूंक जायना। जर ही जर स्मशानभूमी काडली ना जाल्यार येदो मोठो 11 कोटी रुपया खर्च करून आमचे गोवा गव्हर्मेंट आमचे जो प्रकल्प बांदता हेकाय अडथळो येता आनी अडखळी हाडपाक जायना म्हणून हांव एक विनंती करूंक सोदतां, अर्ज करूंक सोदतां आमच्या पलतडकार भावांचे आमदार राजेश फळदेसाय आनी तेंच्या त्या गांवच्या नागरिकांनी अशें समज धरचे की प्रोजेक्टाक लागून आमी हाजर जे कॉम्प्रोमायज जावपाक जाय थंयसर कोणी तरी आपलो स्वाभिमान थंयसर उबो हाडचो न्हू की आमकां थंयच आमकां क्रिमिनेशन करपाक जाय। हांव रिक्वेस्ट करता आजूनय आमचे पलतडकार भावांक की हो प्रोजेक्ट जो सगळ्यांक जाय आसलेलो प्रोजेक्ट येता जाल्यार तेंचे जे क्रिमिनेशन ग्रावंड जो आसा तो तेंच्यांनी आपल्या जागेन करचो किंवा सरकाराच्या मार्फत माननीय मुख्यमंत्री हे करून दिवपाक लागून आमकां एश्युरन्सूय दिल्लो आसा की तांकां आपूण ते करून दिवंक शकता। पूण थंयसर तेंच्यांनी ते मान्य करून म्हणजे आपल्या जागेन आपल्या ह्याच पंचगंगेच्या तीराचेर खंयसरी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची जागा ही पळोवन सरकारान तांकां जर सपोर्ट केलो जाल्यार तेंच्यांनी ते एक्सेप्ट करूंक जाय, मोठ्या मनान तेंच्यांनी एक्सेप्ट करूंक जाय। मांद्रे उदरगत संस्था आणि आमदार जीत आरोलकर हांच्या वतीन नारी शक्ती क्रीडा महोत्सवाचे उक्तावण मोरजे तेंबवाड्यार जाले। ह्या वेळार अमिता नाईक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ल्यो। आमदार जीत आरोलकर, जिल्लो पंचायत वांगडी तारा हडफडकर, सरपंच विलास मोरजे आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। दिसभर चलिल्ल्या ह्या खेळा महोत्सवात हजारांनी बायलांनी वांटो घेतिल्लो। महिला स्पोर्ट्स डे करपाचो एकूच हेतू आसलो आमचो की तुमचे भुरगेपण, तुमचे ल्हानपण जेन्ना तुमी स्कुलाक वयताले, कॉलेजीक वयताले, तुमी स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करताले तशें तुमी ह्या दिसा एक दीस ह्यो आमी तुमच्या खातीर दवरला। म्हणजे ह्या दिसा तुमी एन्जॉय करा फूल, म्हणजे ह्यो दीस आहा तो तुमचो महिलांचो दीस। पार्टिसिपेट जावप व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा कित्याक तुमच्या खातीर आयज आमी म्हणजे हांव स्वता जे काम करता हे आमच्या महिला शक्ती खातीर, म्हणजे महिला शक्ती म्हाज्या फाटल्यान सारकी उबी तुमी आसात म्हणून आयज म्हाका काम करपाक बरें मेळटा। मतदारसंघात डेव्हलपमेंट किंवा इतर गोष्टी जे आहात
ते तूं करपाक लागून उमेद येता. सो अशीच तुम्ही माझ्या फाटल्यान रावा. आमी सदांच महिला, पेडणे तालुक्यांतली खंयची महिला जी नाव कमयता किंवा कितें तरी योगदान समाजा खातीर करता तांकां आमी चीफ गेस्ट म्हणून आपयता. आणि आमी एक दाखोवन दिता की आमची पेडण्याची महिला आहा ती खंय तरी सक्षम आहात आणि आपल्या स्वताच्या हिमतीर आणि स्वताच्या बळाचेर उबी रावतली. आयसीसी दादल्यांच्या T20 क्रिकेट संवसारीक करंड सर्तींत आयज भारत आनी वेस्ट इंडिजा मदीं खेळ जातलो. सुपर 8तलो हो निमणो खेळ आयज सांजे 7 वरांचेर ईडन गार्डन्स मैदानार जातलो. हे मॅचीचेर भारताचो सर्तींतलो फुडार थारतलो. इतले मजगतीं सुपर 8तल्या खेळांत पाकिस्तानान श्रीलंकेचेर 5 धांवड्यांनी जैत मेळोवन लेगीत पाकिस्तान ह्या सर्तींतल्यान भायर पडला. पाकिस्तान आनी न्यूझीलंडाचे प्रत्येकी 3 गूण आशिल्ले, मात न्यूझीलंडाची रन रेट बरी आशिल्ल्यान न्यूझीलंडान पाकिस्तानाक फाटीं सारून फुडल्या पावड्यार पावला. ह्या सर्तीच्यो सेमीफायनलीचो खेळ 4 आनी 5 मार्चाक जातले, जाल्यार 8 मार्चाक फायनलीचो खेळ जातलो. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 20.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पुदुचेरीत 2,700 कोटी रुपया जाल्यार मदुरैत 4,400 कोटी रुपया वयर खर्चाचे साधन सुविधा प्रकल्प देशाक ओपले. इराणचे सर्वोच्च फुडारी आयतुल्ला अली खामेनीय इस्रायल आनी अमेरिकेच्या जोड हल्ल्यान सोंपले. इराणात 40 दिसांचो राष्ट्रीय दुखवटो आनी 7 दिसांची भौशीक सुटी जाहीर. युएईत रावपी गोंयकारांनी भिवचे न्हय, सुरक्षा आनी मार्गदर्शक तत्वां पाळची. एनआरआय आयुक्त नरेंद्र सावयकार. राज्याच्या अदमासपत्रकात भाताची शेतां आनी सामुदायिक शेती खातीर व्हडली तजवीज आसतली. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. आनी आयसीसी T20 क्रिकेट संवसारीक करंड सर्तींत आयज भारत आनी वेस्ट इंडिजा मदीं जातलो खेळ. ही मॅच थारायतली सर्तींतलो भारताचो फुडार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आतां हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. भारत की